सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आंद्रे आनी जासिंता फेर्नांडीस हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. दुसरें दिसा आमी भेटयता सगळ्या लोबो फामिलीच्या सोंपून गेल्ल्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया जॉनी आनी सुकुरिना डिसुजा आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज पास्कांचो आशिर्वाद सेंट एंटनी समुदाय चिना, सांत कुरिस समुदाय पेंटा आनी इन्फंट जिजस समुदाय फोंडये, तशेंच माउंट कामल समुदाय देवसा पिकेन, सेंट मदर तेरेसा ऑफ कोलकाता देवसा ग्रान ह्या गोराब्यांनी जातलो. ह्या गोराब्यांचेर पुनर्जीवन जाल्ले जेजूची कृपा आनी शांती मागुया. आज भावार्थाची दिवटी पेटयतात रेजिना मुंदी, आग्नेलो मास्करनेस आनी फामील, बिहायंड NSD जॉर्ज जोझफ आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसाचो इंतेर जाता. किरीत भाशेन मागुया देवा लागीं ताका शांती फावो जावंक आनी आमचे पवित्र सभेक बेगीनूच नवो पाप साहेब फावो जावंक आमी हे भेटेन मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, पास्काच्या सातोळ्यान आमी आसल्या आनी आयज हो निमाणो दीस आनी जेजूच्या जिवनपणाचे सगळे देखावे आयज आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडटा. जेजू पुनर्जीवन जाला, आपल्या शिसांक दिश्टी पडला आनी आपली यात्रा फुडें बापाशी करता आनी आमी हीच यात्रा आमच्या जिवितान करूंक आमकां उरलो. जायते पावटी आमी निराशी जाल्या, जायते पावटी पुनर्जीवनपणाचेर आमचो भरवसो घडये उणो पडला. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवा कुंत सर्गी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया. सुरपदवीदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुजी कृपा मनशांचेर सुबापणान ओतून तुज्या भावार्थ्यांचो जमो तूं वाडयताय. पवित्र स्नानान नवो जल्म दिवन तुजी भुरगीं जावंक तुवें आमकां वेंचून काडलें. तर आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी उमर जिवितान सासणाक आमकां सुकेस्त कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणा.
धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रूचे आनी जुआंवाचे काळजीदारपण पळोवन सोबेचे वांगडी अजापले, कित्याक ते तांकां अनअक्षर आनी नेणार म्हूण धरताले. पूण ते जेजूचे बागेली म्हूण जाणू आसले. पूण बरो केल्ल्या आनी तांचे मदें उबो आसलोल्या मनशाक पळोवन तांच्यान कांयच आड सांगूंक जायनासलें. तांणी तांकां महाधर्मसभेंतले भायर रावूंक हुकूम घालो आनी मागीर ते आपणा मदें अशी भासाभास करूंक लागले. ह्या मनशांक आमी कितें करुया? तांचे वरवीं एक मोटें विजमीत घडलां. तें जेरुजाल्याक रावतल्या सगल्यांक कोडीत जालां आनी आमच्यान तें ना म्हणूंक नजो. पूण ही खबर लोकां मदें आनीक शिंपडना जावच्याक ह्या नांवान कोणाकूच आनीक उलोयना जावंक आमी तांकां शिटकावया. तांकां भितर आपोवन जेजूच्या नांवान आनीक उलोयना जावंक आनी शिकोवण दिना जावंक तांणी तांकां फरमायलें. पूण पेद्रून आनी जुआंवान परतीपाडून म्हणलें, देवाक आयकल्या परस तुमकां आयकल्यार देवाचे दोळे मुखार सारकें जाल्यार तुमी सांगात. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना आमचें रावूंक जायना. तांणी तांकां आनीक एक फावट शिडकायले आनी सोडले. खंयचेच वाटेन तांकां कास्त लावूंक मेळो नासली, कित्याक सगलो लोक घडलां ताचे खातीर देवाक वाखाणटालो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. परतून म्हणुया. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मितमेद नासलोलो. सर्वेस्पर म्हजें बोड, ताणेंच म्हाका सोडयलां देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भक्तांच्या तंबूंनी सुंदसाचे आनी जैताचे उलास सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं व्हरतीं कर्तुत्वां. जबाब. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं व्हरतीं कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वर्णितलो. सर्वेस्परान म्हाका कास्त लायली, बरीच कास्त लायली. पूण मरणाच्या चोपक्यांत ताणें म्हाका सोडूंक ना. जबाब. ताणें म्हाका आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. पवित्र मंदिराचीं दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. भक्तिवंतांक मात तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जबाब. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. पुरकार. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्क परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा सकाळी पुनर्जीवन जावन जेजू पयलो मारिया मागदलेनाक दिसती पडलो. तिचे वेले 7 देंवचार ताणें काडलेले. तिणें वचून ताचे बरोबर आसताले आनी आतां दूख करून रडटाले तांकां कळीत केलें. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिसती पडला म्हूण तांणी आयकुनूय सोत मानलें ना. हाचे उपरांत तांचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक रूप घेवन तो तांकां दिसती पडलो. तांणी येवन हेरांक सांगलें, पूण हांचेंय तांणी सोत मानलें ना. शेकी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिसती पडलो. आपूण पुनर्जीवन जाला म्हूण दोळ्यांनी देखलां तांचे पर्यान तांणी सोत मानून घेतलें ना देखून तांचो अविस्वास आनी काळजाची धारुणाय ताणें तांच्या तोंडार मारली. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगले रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, पास्कांचो पयलो आठवडो पयलें सुमान सोंपता आनी आयज शुभ वर्तमानान एक सामरी कशी आमकां मेळ्ळ्या. जेजूचें पुनर्जीवनपण आनी पुनर्जीवन जावन जेजूक दिसती पडला, जेजू उलयला, जेजू भेटला आनी तरी आसतना तें सोत मानून घेवंक हे शीस निबोर काळजाचे जाल्यात. शीस आनिकूय एके भाशेन आपलो डावट घेवनूच रावल्यात. जिवीत बदलूंक वा आपलें मन बदलूंक मातशें फाटीं उरल्या. जाल्यार पयल्या वाचपान आयज आमी पळयता ही मिलाग्रीची पेद्रू आनी जुआंव हांचे लागीं हांचे कडल्यान जावन घडली. ती पळोवन सगळे जेजूचेर सोत मानपाक पावपाक लागल्या. ही मिलाग्र मानून घेतलेले जायते जाण तांच्या जोम्यान भितर सरपाक लागल्या आनी देखूनच कोणाक तरी आडकोड जाल्या. ताच्या नांवान आनीक उलय नाका ही शिटकावणी. भाव भयणीनो, हें सगलें आमच्या जिवितांत जरी तर आमी घालीत जाल्यार आमी पळोवया, आमी हो विस्वास दाखोवपाची मनशां, आमी विस्वास दवरूंक तयार आसा. आमी जेजूचें पुनर्जीवनपण घेवन भरवसो धरून फुडें सरूंक तयार आसा. आमी जेजून जी आमकां आज्ञा दिल्या, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. पेद्रू आनी ताचे सांगात्यांनी परगटले तशें करूंक आमी तयार आसा. हें सगलें मनान दवरून वा कनियाळ सोंपोवया तें गीत गावन. तुमी म्हजे बराबर म्हणटात, तुमकां कळटाच आसतलें हें गीत. जेजूच्या त्या नांवान, जेजूच्या त्या नांवान ओय आमकां जैत मेळटा. जेजूच्या त्या नांवान, जेजूच्या त्या नांवान देंवचार पडून वेता. ताच्या नांवान उबी रावल्यार कोणाच्या नामकां जय करूंक जायना. जेजूच्या त्या पवित्र नांवान ओय आमकां जैत मेळटा. ओय आमकां जैत मेळटा. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C26 पेज नंबर 39. C26. उदार प्रांतांत मेंदिलान मनशाच्या वावरान केला धामकांची विकास
असताना आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दाखोवपाचो दाखोवन दिला निश्चितची वावरान तुका आमकां म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास्क परबेच्या समारंभा वरवीं आमची काळजां सदांच संतोसभरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें हें पास्काचें बलिदान तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या ओसोक्त सैमान नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या भजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधीप मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो. आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्दाचो गुट पोर गुटुया. सोम्या संसाराच्या सुटवणारा आमची सुटवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फिलिपनेरी आमच्या गोवडी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची खेरीत भाशेन आमच्या सोपून गेल्ल्या पाप साहेब फ्रांसिसाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमकां पाठयता. आपली खबर आमच्या जिवितांतल्यान सगल्यांक पाठोवंक हीच कृपा आमकां मागुया आनी बराबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांत. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका पावना पूण तुज्या काकुत्रान म्हाका बोलाकी मेवतली. जेजूक आमच्या घालचांनी घेतना आमी गायन घेवया. D25 पेज नंबर 61. D25. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आकोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. हे पास्क परबेच्या समारंभान तुझ्या सासनीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां बोलेपणान नव्या जिवान भरले. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर महिमेवन कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बाबडीनो, आयज आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसाचो इंतेर जाता. 1:30 वाजतावन लायव्ह लिंक आमकां मेळटले. आमचे कम्युनिटी ग्रुप्स आसात तांचेरूय शेअर केल्ले आसा. आमी ते शेअर करतले. जाता ती भाशेन आमी तातूंत वांटो घेवया. आनीक आमकां पवित्र सभेक नवो पाप साहेब बेगीनूच फावो जावंक आमी मागुया. ह्या दिसांनी आमचे सगळे कार्डियल आतां भेटतले आनी नवो पाप साहेब वेंचून काडूंक देवाचे कृपेन मुखार वेतले. तांचे पासत आमी मागुया. आनीक आमच्यान जाता ते भाशेन आमचे ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस आमचे पवित्र सभेक
सोबेपासत भेटूया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया. F23 पेज नंबर 96 दुसरो श्लोक आमी गायतलो. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया 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 क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. दुख सोंसया वचूया सुसल्या कोरुया शांतीचे दुखोशे संस्कार वचूया वो संसार वैकुंठ करूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया वचूया